नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक नायगाचो येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन अदिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। भाजप सरकाराचे मंत्री आपल्याक फायद्याक लागून जाय तशी हाडटात अमेंडमेंटां, गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचो आरोप। दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबाचो मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान पावले गोंयांत। लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारे विशीं आमदारांकडल्यान घेतलो आढावो। दलालांचेर खर कारवाय करची, मायकलाची परत एकदा सरकाराकडेन मागणी। कार्निवाल, शिवजयंती तसेच शिगमोत्सवाचे वेळापत्रक जाहीर, तयारी सुरू। कुमारजुव्या पंचायत वाठारांत 22 जानेराक मास तशेंच सोरो विकपाक बंदी। आनी दिवसाच्या शिवमोगिनी सोऱ्याक केलो विरोध, पालिकेन मागणी मान्य केली ना जाल्यार करतले आंदोलन, शिवमोगींची शिटकावणी। आता खबरो विस्तारान। भाजप सरकाराचे मंत्री आपल्या फायद्याक लागून जाय तशी अमेंडमेंटां हाडटात आणि जमनी हडप करतात। गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचो आरोप, हातूंत मुख्यमंत्री सामील आशिल्ल्याचे ताचे म्हणणे। आयकात। पण आपल्या मंत्र्यांक कसो फायदो जावप आणि कशे लँड स्कॅम करप ताका लागून कितें अमेंडमेंट हाडटा आणि हे सरकार तांचेर आसा। नाव ह्या स्पेसिफिक केसीन जर आमी वचत जाल्यार 2022 सप्टेंबरान गॅजेट नोटिफिकेशनाचेर स्पेसिफिकली दीस पर्टिक्युलर लँड 400 स्क्वेअर मिटर्स हाचे गॅजेट नोटिफिकेशन जाता की this land is free for allotment। 2021 तो मंत्री ताजो शेअर होल्डर जाता त्या कोमनीदादीचो। 2023 वो मंत्री या सरकारान कॅबिनेटच्या डिसिजनान आसा वेर दे गेट एन अमेंडमेंट टू द कोड। तो कितें म्हणून की बाबा अमेंडमेंट इज दॅट दे आर द शेअर होल्डर जे आसा तांचे चिल्ड्रन ऑफ द कंपोनंट ऑफ रिस्पेक्टिव्ह कोमनीदाद तांकां ते अलॉट करपाक मेळटा म्हणून एक कायदो हाडटा। नोव्हेंबर 2023 ह्या मंत्र्याचो चलो एप्लिकेशन घालता सेईंग दॅट बाबा आपल्याकडे घर ना, आपल्याकडे जागो ना रावपाक म्हणून आपल्याक ते अलॉट करचे। आणि एफिडेविटान फर्स्ट लायनूच वाचता, आय से दॅट आय एम अ शेअर होल्डर ऑफ कोमनीदाद ऑफ चिकालीम। बेसिकली फादर इज द शेअर होल्डर। आय डू नॉट ओन एनी लँड ऑफ रेसिडेन्स ऑफ माय ओन। यू आर स्वेरिंग इन दिस सेईंग दॅट आपल्याकडे जागो ना, सो अंडर दॅट अमेंडमेंट आपल्याक जागो दिवचो। पूण पयले जाल्यार ताचे कडेन 3 ऑलरेडी प्लॉट आहा पयलीं जे आता बाब कॅप्टनान दाखयले, ताचे ऑलरेडी ताच्या नावार 3 प्लॉट आसा। सो दिस इज अ टोटल करप्शन केस। सप्टेंबरान तो एप्लिकेशन घालता आणि डिसेंबर 2023 28 डिसेंबर 2023 टू बी प्रिसाइज गॅजेट नोटिफिकेशन येता आणि ताका तो लँड अलॉट जाता अंडर गॅजेट नोटिफिकेशन डेटेड 28 डिसेंबर 2023। That land is allotted to Mackenzie Emmanuel Gudino। पण हाचो अर्थ कितें की आज साधारण गोंयकार, म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार आज जो पीडित आहा, जो एक सादें म्युटेशनाक जर वचत जाल्यार ताका वर्सांची वर्सां फावटी मारपा लायताय। आनी कसले तूं हाऊस टॅक्स रिसिप्ट मागपा वच, कितें रेजिडेंट सर्टिफिकेट मागपा वच, जो मेरेन पयशे दिना तो मेरेन तुका आज कांय मेळना। पूण हे मंत्र्यांच्या चल्यांक कशे जागे अलॉट करप, कसो कायदो अमेंड करप, हेच हे सरकार करता।
सो दिस इज आय थिंक अ बिग स्कॅम. अमेंड करप कायदो, मंत्र्यांच्या चल्याक मंत्र्यांच्या फॅमिली मेंबर्सांक अलॉट करप आनी विकप. सो आय थिंक मुख्यमंत्री हातून इन्वॉल्व आसा, कित्याक मुख्यमंत्र्यानूच हो अमेंडमेंट तेन्ना कॅबिनेटान घातलो. आनी म्हाका दिसता असले मंत्री जे करप्शनान इन्वॉल्व आहा, जे आज बारीक सामान्य मनशांक गोंयकाराक पळय आज काबार करपाक उठल्या, म्हाका दिसलें असल्या मंत्र्यांक मुख्यमंत्र्यान पयलीं सॅक करपा जाय. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचो मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान बिरेस्तार राती गोंयांत पावले. मोपा विमानतळाचेर गोंयच्या आपाच्या फुडाऱ्यांनी तशेंच आमदारांनी केजरीवालाक येवकार दिलो. येवपी लोकसभा वेंचणुकेची तयारी कशी चालू आसा हे विशीं आपाच्या आमदाराकडल्यान आढावो घेतलो. तशेंच आयज दर एका मतदारसंघात वचून मुख्यमंत्री केजरीवाल लोकां वांगडा संवाद सादतले अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. लोकसभा वेंचणूक बेगिनात जावपाची आसा आनी प्रत्येक पार्टींची जी तयारी आसा ती चालूच आसा. त्याच प्रमाणे काल राती 8 वरांचेर पंजाब सीएम भगवत सिंग आनी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल हांच्यांनी गोंयांत दौरो केलो आनी आपले जे आमदार आसा तांचे वांगडा आनी व्हॉलंटियर्स तांचे वांगडा रिव्ह्यू मिटींग घेतली आनी लोकसभेक कशें काम करपाक जाय, कशी तांची तयारी आसपाक जाय आनी कशी तांची तयारी चल्ल्या हाचेर तांच्यांनी मिटींग घेतली. त्याच बरोबर आयज ते बेनावलीम आनी वेळी जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तातूंत तांचे जे आमदार आसा त्या आमदारा बरोबर कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते भोंवतले, लोकां कडेन उलयतले, लोकां कडल्यान जाणून घेतले की तांकां कितें जाय, कितली कामां तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यात. जाल्यार आयज आनी फाल्यां हे जे पंजाब सीएम आनी दिल्ली सीएम गोंयांत आसात आनी तांच्या व्हॉलंटियर्स आनी तांचे जे आमदार आसात तांचे बरोबर तांची मिटींग जातली. जाल्यार लोकसभे खातीर कशें काम करपाक जाय आनी कशी तयारी चल्ल्या हाचेर मिटींग घेवपाक, हाचे बद्दल उलोवपाक पंजाब सीएम आनी दिल्ली सीएम गोंयांत आयिल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन नितीन सईत हांव वर्षा आश्वेकर. गोंयांत जागे वांटपा संबंधीत इंडिया आघाडी कडेन चर्चा चालू आसा अशें आपाचे मुखेली आनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी सांगलें. आपाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल आनी पंजाबचो मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंग हांच्यांनी शुक्रारा बाणवले मतदारसंघात वचून लोकां कडेन संवाद साधले. गोंयच्या उदरगती विशीं लेगीत तांची चर्चा जाली. तो दोस्तों, आज मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी है कि बेनोलिम के लोग भी बहुत खुश हैं. और मैं समझता हूँ जैसे एक फूल होता है, फूल की महक चारों तरफ फैल जाती है, उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, वैसे ही हमारी बेनोलिम और वेलिम कंस्टिट्यूएंसीज हैं. यहाँ पे हमारे जो एमएलए काम कर रहे हैं ये एक फूल की तरह पूरे गोवा के अंदर महक की तरह फैलेंगे. 2027 में अगर आप लोगों ने जिम्मेदारी दी तो फुल गवर्नमेंट बनाएंगे गोवा के अंदर. और अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसमें हमारा इंडिया अलायंस बना है नेशनल लेवल के अंदर, इन विच वी आर इन अलायंस विद कांग्रेस एंड मेनी अदर पार्टीज. तो गोवा इज ऑल्सो ऑन द टेबल, वी आर डिस्कसिंग गोवा ऑल्सो. जो भी डिस्कशन होगा, जो भी फाइनली डिसाइड होगा, उसके हिसाब से आप इंडिया अलायंस को जिताइएगा. गोंय पर्यटनाचे नांव पेड्ड्यार करपी दलालांक मारतात ती फायन वाडोवपाची गरज आसा. 2000-3000 फायनीच्या बदला तांकां थेट 20,000 फायन मारपाक जाय अशें मत कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांणी उक्तायलां. गृह खात्यान येवची कायद्यांत हे खातीर कांय बदल करपाची गरज आसा अशें मत मायकल लोबोन उक्तायलें. टाउट्स सारखे 95% कमी जाल्यार म्हणल्यार जाता. 95% ना. सो ऑल दीज इलिगल एक्टिविटीज वीच वर हॅपनिंग थ्रू दीस टाउट आनी टाउट्सा खातीर टुरिझम डिपार्टमेंट शूड इमिडिएटली मूव इन दीस कमिंग सेशन रिवाइज बिल जे हांव कितें म्हणटा ताका जे एक कायदो आहा और अंडर IPC अंडर होम डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर शूड इमिडिएटली इन्क्रीज द फायन. जे इलिगल टाउट्स आहा तांकां जो तर फायन 2,500 रुपया आयज वा 2,000 रुपया ती 10,000 करची, 15,000 करची, 20,000 करची. सो टाउट्स तुका इलिगल आसचेच ना. 25,000 फायन फाल्यां जो तर घालीत सरकार की तू इलिगली ट्युरिस्टांक कितें सांगून आनी खंय व्हरता, म्हणजे तू तुजे कडेन लायसन ना आनी तू ताका सांगता की उमके सुवातेर उमके मेवता, तू तांकां व्हरता, जाल्यार म्हाका दिसता हे सगल्यो वस्तू इलिगल एक्टिविटी जे आहा त्यो बंद जावपाक जाय. आनी ते जो तर बरे ट्युरिस्टांक आमी गोंया हाडूंक सोदता आनी तांकां बरी
रिमार्केबल हॉलिडे म्हणजे एक रिमेंबरन्स हॉलिडे दिवंक सोदता. ना तर की तेका व्हरून चोरलो कोणे तेका मारलो. म्हणजे फाटल्या दिसांनी झगडी आतां ह्या 1 म्हयन्यान कलंगुटान ट्युरिस्टांक मारिना पळय ते अशें एक हें जालां. म्हणजे आदी झगडी चालूच आसताली. ट्युरिस्टांक मारलो आनी खंय मारप जाताले हे सगळे डान्स बाराचे भायर. आनी आतां भरपूर दबावय घालपाचो प्रयत्न चालू आहा. वेगवेगळ्या लोकांचो दबाव घालपाचो प्रयत्न चालू आहा की आमकां कन्सेंट दिया म्हणून टू ऑपरेट. तेंचे कडेन कन्सेंट टू ऑपरेट फ्रॉम गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड नासले. तांकां ऑपरेशन करपाक दिवचें म्हणून अशें तेंच्यांनी मागलां. पूण तेंचें कांयच सारकें ना. तेंचें जे कन्स्ट्रक्शन आहा तें इलिगल आहा. हायकोर्टान हें सरकाराक सांगलेलें आहा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय सांगलेलें आहा तेंचे कडेन लायसन आहा जाल्यार पयलीं पळया कन्स्ट्रक्शनाचें ऑक्युपन्सी आहा जाल्यार पळया. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हे सगळी हे इलिगल एक्टिविटी बंदूच उरपाक जाय. तांकां कन्सेंट मेळपाक उपकारना. आनी हे रिजन हांवें सांगलां पळय तेंचे कडेन कन्स्ट्रक्शन लायसन ना, तेंचे कडेन ऑक्युपन्सी ना. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी कार्निवाल, शिवजयंती तशेंच शिगमोत्सवाच्यो तारखो शुक्रारा जाहीर केल्यो. लोकसभा आचारसंहितेच्या फाटभुंयेर ह्या कार्यावळींच्या वेळापत्रकांत बदल जावपाक शकता अशें खंवटे हांणी म्हणलां. जाल्यार हे फावट कार्निवाल तशेंच शिगमोत्सवाच्या वेगवेगळ्या सर्तींच्या इनामाच्या मोलांत वाड केल्या अशी माहिती मंत्री खंवटे हांणी दिली. कार्निवल आमी 10 तारखेक सुरू जातलो पणजे, 11 तारखेक मडगांव आसतलो, 12 तारखेक वास्को आसतलो आणि 13 तारखेक म्हापशा आसतलो. हे 4 दीस आमी कार्निवाल मनयतले, स्टार्टिंग फ्रॉम पणजे, मडगांव, वास्को आणि म्हापशा. आणि लास्ट इयर प्रिकर्सर इव्हेंट कसो पर्वरीचो केल्लो तो 1 दीस पयलीं जातलो. सो इव्हेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 9th and goes up to the 13th आणि 14 तारखेच्यान लँड पिरियड सुरू जाता. सो ताज्या खातीर कार्निवलाच्यो सगळ्यो गजाल्यो जावन रिस्पॉन्सिबिलिटीज करून खास करून वी आर व्हेरी मच क्लियर दॅट एवरी म्युनिसिपल कावन्सिलाक रिक्वेस्ट केल्ले आसा की जाता तितले ट्रेडिशनल आमचें जें आशिल्लें ते ट्रेडिशनल इव्हेंट तुमी तसो फॉलो करचो. आणि पणजे जंय आमी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम पार्टिसिपेट बाय हॅव्हिंग देअर एजन्सी डू द कार्निवल, तांकां पणजे कावन्सिलाकूय सांगिल्लें बाब रोहित मनसिरेताक की टू एन्श्योर दॅट द कमिटी अपॉइंटेड will be proactively participating to carry out a signature carnival for as it starts to announce कित्याक ताज्यातल्यान ते सुरू जाता. पर्यटक देशाचे इंटरनॅशनल आनी डॉमेस्टीक येता आनी ताज्या खातीर आमचें ट्रेडिशन आमचें कल्चर जे पयलींच्यान सुरू जाल्लें ते एखादी दाखोवपाची सण लास्ट इयर तांणी प्रयत्न केल्लो म्हणून ताजेरूय आनी इम्प्रोवायज करचो म्हणून हे 4 दिसाचो आमी कार्निवलाचेर जाले. आमचो मेन इव्हेंट जो आसा छत्रपती शिवाजी महाराजाचो आनी पूर्ण खाणी ती पूर्ण म्हाका ते दिसा 19 फेब्रुवारीक आमची सांची बिचोले मतदारसंघात जातली. बिचोलेम तालुकान आमी थंय करतले विच विल बी द मेजर वन एज फार एज छत्रपती शिवाजी महाराज स्टोरी गोज अँड द फेस्टिवल गोज. सो थंय मनयता आसतना आमी बिचोले सोडले जाल्यार पणजे, मडगांव, म्हापशा, मोर्मुगांव, पोंडा आनी सांखळे ह्या 6 स्थानाचेर शिवजयंती मनोवपाक आमी म्युनिसिपल कावन्सिलाक सपोर्ट करतले. वी एज इनक्रेडिबल इंडिया we talk about different cultures, different festivities, and Shigmo is a very unique festival of Goa. ही हिस्ट्री आशिल्ली तातूंतल्यान जो आमी आज शिगमो सेलिब्रेट करता तो ह्या वर्सा 26 तारखेच्यान सुरू जातलो, 26 मार्च आणि 8 एप्रिलाक सोंपतलो. सो जवळ जवळ 14 दिसान जवळ जवळ 18 जाग्यांचेर हो शिगमो मनयलो वतलो. जातूंतल्यान मेजर टावन जे आसात पणजे, मडगांव, वास्को, म्हापशा, पोंडा सोडले जाल्यार मायनर सेंटर्स जे आशिल्ले केपें, बिचोली, वाळपय, काणकोण, कुर्चोरे, कळे, सांगे, पेरणे, सांखळे, दारबांदोर, शिरोडा, पर्वरी, कलंगूट हे सगळे एरियांनी डेट्स हॅव बीन ऑलरेडी इयरमार्क. तुमकां सगळ्यांक डेट्सूय दितले. सुरवात फोंडेच्यान 26 तारखेक शिगमो सुरवात जातली. उरिल्ले डेट्स तुमकां आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान सगळ्यो वतल्यो. अयोध्येत राम मूर्ती प्रतिष्ठापना दिसा म्हळ्यारूच 22 जानेराक चिकन, मटण, फास्ट फूड तशेंच सोरो विकपी वेवसायिकांनी दुकानां बंद दवरची अशें आवाहन कुमारजुंवे पंचायतीन केलां. कुमारजुंवेच्या श्रीराम मंदिरांत ह्या दिसा व्हड सुवाळ्याचें आयोजन केलां. ताका लागून संबंदीत वेवसायिकांनी सहकार्य करचें असो हुल्लो पंचायतीन मारला. ग्रामपंचायत कुंबुरजुवा तिसवाडी हांच्यांनी एक
सूचना जाहीर केला ती म्हटल्यार अयोध्या हांगासर म्हणजे 22 जानेवारी सोमारा अयोध्या हांगासर एक मोठो उत्सव जावपाचो आसा. तो सगळ्यांकूच खबर आसा. तो म्हटल्यार राम मूर्ती प्राण प्रतिश्ठा हो उत्सव अयोध्या हांगासर जावपाचो आसा. आनी गोंयभरात सगळी कडेन तयारी ही चालू आसा. प्रत्येक गांवांनी देवळांनी हो राम मंदिर जे आसतले किंवा आनीक जी मंदिर आसतली थंयसर हो उत्सव मनयलो वयतलो. जाल्यार ग्रामपंचायत कुंभरजुवा तिसवाडी हांच्यानी एक सूचना काडल्या ती म्हटल्यार तेंच्या गांवान जी चिकन मटन चायनीज ढाबा किंवा जी हॉटेलांनी नुस्तें मेळटा चिकन मेळटा ती हॉटेलां आसतली ती सगळी बंद दवरपाची. देशी विदेशी सोरो ज्या हॉटेलांनी ज्या दुकानांनी मेळटा ते दुकान बंद दवरपाचे. आनी हो जो उत्सव आसा तो सारको म्हणजे व्हडल्या दबाज्यान करपाचो आसा अयोध्या हांगासर. जाल्यार गोंयान सुद्दां तशेंच हांगासर करपाचो आसा. आनी ही जी सूचना दिल्या ती म्हटल्यार कुंभरजुव्या हांगासर दिल्लेली आसा. तांच्यांनी ह्या सुचने ही जी सूचना आसा ताची दखल घेवपाक जाय आनी श्री राम उत्सव जो आसा तो सगळ्यांनी बऱ्या उमेदीन सारको मनोवपाक जाय. सगळ्यांनी दखल घेवपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईत हांव वर्षा आश्वेकर. दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलात सोरो विकपाक शिवमोगींनी परत खर विरोध केला. ह्या संकुलात सोरो विकपाक वा हेर गैरधंदे नाकात अशी मागणी शिवमोगींनी करून पालिकेक निवेदन दिला. पालिकेन मागणी मान्य केली ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी शिवमोगींनी दिल्या. हालींच जाले दिवचल पालिका मंडळाच्या बसकेत बाजारातले छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट संकुलातल्या गाड्यांचो प्रश्न तापयल्लो. ताच्या उपरांत शुक्रारा शिवमोगींनी विरोध करीत पालिकेचे मुखेल अधिकारी सचिन देसाय हांकां निवेदन दिलें. आम्ही उपोषणात बसतले आणि लास्ट लढाई करतले. धन्यवाद. हे नाव समज चेंज केलेलं तुमचे परमिशन असतले ज्यांना महाराजांचे तितले वेळा नाव दवरले असे एका इमारतीक ते नाव तांकां चेंज करूंक मेळचें ना. आणि आमकां पळोवपाचें सुद्दां आसा की समज धाडस कोण ते धाडस करता. नाही फक्त तुमचो बारांगूच हांगा ओपोज आहा की बाकीचे इलिगल ह्या बिल्डिंगेन चलता तेका बी ओपोज आहा. इलिगल कितें आसा कितें बी म्हणजे मडका हें तें जे महाराजांचें नाव दिल्लें आसा थंय इलिगल कितेंच करपा येना. पयलेच जे आसा न्ही मडकाची शॉपां ह्या शॉपां जे रेजुलेशन घेतलेलें पळय तेजे क्लियर बरयल्लें आसा की कसलेच दिवपाचें नाव नाल्यार हें नाव त्या खातीर तुमी झगडटले. महाराजांचें नाव आसा ह्याच संकुलाक तेंची फेज 4 आसतली आनी 1-2 जाले आनी फेज 4 पर्यंत ना. पण महाराजांचें नाव दिल्लें ह्या इमारतीक इलिगल आणि मद्य विक्रेते परमिशन दिवपाचें ना. लक्ष घालपाचें कारण हे सगळे जाण प्रतिश्ठा घेवन शिवाजी महाराजांची प्रतिश्ठा घेवनूच राजकारणांत येयल्ले आसा. तेंच्यांनी परत एकदां लक्ष घालून हांगा जे मद्य विक्रेते परवाने दिल्ले वता कॅन्सल करचे आनी कसलेच हेच्या फुडें कितें डान्स बार आनी ह्या संकुलान आसपाक जायना कारण हे नाव महाराजांचें आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज की संकुला सोबत आमी उबे. पर्वरी मॉल दी गोवा कडेन लायिल्ले श्रीरामाचे बॅनर अनवळखी मनशान पिनून उडयले. ह्या प्रकाराक लागून पर्वरीकार चाळवल्यात. बॅनर पिनून उडोवपाचो प्रकार कुशीक आशिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जालो. देखून बॅनर पिंतना सीसीटीव्ही दिश्टी पडिल्ल्या दुबाविताक पुलिसांनी सोद घेवन ताका अटक करची अशी मागणी राम भक्तांनी केल्या. हालीं तेंपार गोंयांत धार्मीक वाद तयार जावपी घडणुकांनी वाड जायत आसा. अशीच एक धक्कोदायक घडणूक पर्वरे वाठारांत घडल्या. मॉल दी गोवा कडेन लायिल्ले श्रीराम प्राण प्रतिश्ठापनेचे बॅनर शुक्रारा फांतोडेर अनवळखी मनशान पिजून उडयले. हो सगळो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाला. ह्या सगळ्या प्रकाराक लागून आतां पर्वरेंत तणावाचें वातावरण निर्माण जाला आनी लोकूय बरेच तिडकल्यात. बॅनर पिसतना सीसीटीव्हीत कॅप्चर जाल्ल्या व्यक्तीचो सोद घेवन ताका अटक करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयज आमी पीडीए कॉलनी हांगासर सगळे उबे आसा. खुबशी गर्दी आसली. सगळे आपापले जे इन्व्हेस्टिगेशन सगळे भुरगे सगळे ते कॅमेरा आसा पळय ते पळोवपाक गेल्ले आसा. जे आयज हांगासर जो आमचो बॅनर आसलो रामाचो तो रामाचो बॅनर आयज हांगासर पिल्लेलो आसा. हें आमी कोण तरी येयलो बशींचो देंवलो पिल्लो हो कॅमेरा दिसता पूण हें आमी सहन करून घेवचें ना कारण आमी कोणाच्या रिलिजनाचे एगेन्स्ट ना सुद्दां आमी कम्युनल करपाचें आमच्या मनान ना. पूण कोण तरी येवन
हे कम्युनल झगडी लावपाचो प्रयत्न करता हे आमी सहन करून घेवचे ना. कित्याक आमी जे रामान सांगलेलें आसा, राम जो तो केन्नाच कोणाच्या हितून ना, आपल्या हितूनसून तेणें बरें कार्य करपाचो सदांच तेजी शिकवण आसा. तशेंच आमचे सुद्दां बरे तरेन रावान जे पुलीस हेंचे कडेन सगळ्यां कडेन मिळून मिसळून ते काम करून घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आमकां कोणाक त्रास करपाचें ना, पूण कोणें ना सगळ्यांक आमकां ग्रांटेडूय घेवपाचें ना. कारण आमी ओगी रावल्या म्हणून ताचो फायदो कोणें घेवप न्हू. आमी ओगी रावचे ना. जे कोणें कितें केलां पळय ताका बेगीनच्या बेगीन पुलिसांनी एरेस्ट करपाचो आनी ताका हाडपाचो हो तेणी प्रयत्न करपाचो. तशेंच मागता सगळ्यां कडेन जी ऑथॉरिटीज आसा तेंचे कडेन तेणीन हेची दखल घेवन सगळ्यांक पुलिसांक सगळ्यांक तेणी इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाय. जे कोणें जो कल्पीट आसा ताका बेगीच्या बेगीन एरेस्ट करपाक जाय म्हणून. आमी कम्युनल हार्मोनीज दवरून आसात. तर आज हे कृत्य जालें ते निश्चितच निशेधार्थ आसा. तेन्ना धर्मीक तिडो निर्माण करचो न्ही कोणीच. आनी सुशेगाद आमी पयलींच्यान जशी रावता तशी राव. कोण एक भायलो येवन सुटकेस घेवन बसींतल्यान देंवता आनी आमचे बॅनर बिनून उडयता हें सारकें न्ही. तेन्नाच आमकां लॉ एंड ऑर्डर आसची अशें आमी पुलिसां कडेन मागता. अयोध्या राम मंदिराच्या उक्तावण सुवाळ्याची सगळी कडेन उमेद फाकिल्ली आसतनाच कोण तरी मुद्दाम जावन धार्मीक वाद तयार करपाक सोदता ही वायट बाब. पुलिसांनी सीसीटीव्हीच्या आदारान दुबाविताक बेगोबेग धरचो अशी मागणी साळगांवचो आमदार केदार नायकान केल्या. आयज सकाळी एक इन्सिडेंट जालो आमच्या PDA कॉलनी एक्झॅक्टली मॉलाच्या ऑपोजिट. थंय आमचे सगळे आयज अशें वातावरण देशभर जाल्ला की आमी अयोध्येचे मंदिराचे आमी सगळे देशभर सेलिब्रेशन करता. त्या टायमार एक वायट अशी दुखद घटना हांगा घडल्या की हांगा सगळ्या कडेन PDA कॉलनी तशेंच ह्या सगळ्या वाठारांत रामाचे पोस्टर लायिल्ले, रामाचे फ्लॅग लायिल्ले. आयज ते तेंच्यांनी पोस्टर कोणेन तरी पिनून उडयल्या. सो आमी रिस्पेक्टेड पुलीस इन्स्पेक्टर आसा तेजे कडेन कंप्लेन केलेली. ते सायटीर आयल्या. तेंच्यांनी आपल्या भशेन सर्वेलन्स कॅमेरा हांगा चॅक करता मॉलाचे आनी हे. ते तांकां कोण तरी तो पिंताना सांपडला. पूण म्हाका दिसता कोण पिंताना सांपडला तेजे फुडल्यो आनीक खंय आसा पळय फुटेजी ते घेवपाक चालू आसा. आनी ते डेफिनेटली एक वर भरा भितर हेजो निकाल येतलो की कोण तांकां एक डावट आसा की हो गोंयकार एक कोण तरी ट्युरिस्ट ट्रॉली बॅग घेवन तो वता असो तो फुटेजीचेर दिसता. चित्र क्लियर आसल्या कारणान तेजें तोंड दिसनाशिल्लें. पूण डेफिनेटली तांच्यांनी सांगलें की 1-2 वरां भितर हो कोण तो ते पकडटले म्हणून. असले अनवॉन्टेड म्हाका दिसता इन्सिडंट जावंक उपकारना. जेन्ना अशें एक अख्खे देशभर बरो माहोल आसा, एक राम राज्य घडोवपाचो असो माहोल आसा, सगळे सेलिब्रेट करता, त्या टायमार अशें इन्सिडंट घडोवप म्हणल्यार हे पर्पजली कोण तरी एक कम्युनल टेन्शन क्रिएट करूंक सोदता अशें एक हें दिसता. हांव ऑनरेबल पुलीस इन्स्पेक्टरा तेंचे कडेन हांव मागता की चडांत चड लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीन हो कल्प्रीट कोण हाका धरचो म्हणून आनी कितें तें लोकांच्या नदरे फुड्यान हाडचें आनी कित्याक पिल्ला आनी तो कोण पळयलो. गोमंतक टीव्ही खातीर परवरेच्यान स्नेहा असोटीकार. शुक्रारा पणजेच्या बालभवनात फाल्कॉन इव्हेंटान इंडियन आर्टिझन आर्ट्स अँड क्राफ्ट तसेच हस्तकला मंडळाचे प्रदर्शन घडून हाडला. या प्रदर्शनाचे उक्तावण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरांच्या हस्तुकी जालें. हे प्रदर्शन 19 जानेर ते 28 जानेर मेरेन सुरू आसतलें. देखून सगळ्यांनी या प्रदर्शनाचो लाव घेवचो अशें आवाहन वीज मंत्र्यान केलां. फाल्कन इव्हेंट्साच्या माध्यमांतल्यान ऑल इंडिया लेवल इंडियन आर्टिशियन बाजार जो आसा म्हणजे तातूंत सगळ्यो गोश्टी ज्यो भारतांत तयार जाता आनी बारीक बारीक लोकांक भुरग्यांक आनी मोठे मोठे अशे हातूंत हे बाजारांत आमकां वस्तू पळोवपाक मेळटा आनी ताचो उद्घाटन आज म्हज्या हातान जालां. म्हजे बरोबर वळवयचे पंच हांगा आयिल्ले आसा, वळवयकर हांगा आयिल्ले आसा आनी त्याच बरोबर बाब वळवयकर हाणें म्हणजे मोठे दबाज्यान हें जावचें म्हणून गेले 10 दीस तो स्वता त्या बाजारा फाटल्यान आशिल्लो. ताचो हेतू इतलोच आसा की आमचे जे भारतांतले आर्टिस्ट आसात आनी हे आर्टिस्ट
काम कशें करता, आपले आर्ट लोकां पर्यंत कशें पावयता हें उदात्त उदाहरण हो बाजार पळयले नंतर आमकां दिसता. त्याच बरोबर बाजारांत स्पेशल हें आसा की काश्मीरच्यान कन्याकुमारी पर्यंत ज्यो गोश्टी प्रत्येक घराघरांत स्वता हातांनी केले गेले वता तांचें प्रदर्शन हांगा घडोवन हाडलां. जवळ जवळ 10 दीस हें प्रदर्शन गोंयांत आसतलें. लोकांनी ताचो लाभ घेवचो. स्पेशली भुरग्यां खातीर हांगा विविध गोश्टी आसा त्यो घेवच्यो. तांब्याच्यो गोश्टी आसा, पितळीच्यो गोश्टी आसा आनी वेगळे वेगळे जे जुने वस्तू आमकां जर कोणाकूय जाय जाल्यार तांणी हांगा येवचें. त्या शिवाय महिलां खातीर ड्रेसीस आसा, पुरुशां खातीर ड्रेसीस आसा आनी हें सगळें पळोवन आपल्या जे जाय तें करचें. आनी त्या शिवाय पुस्तक घेवप हें मोठें इम्पॉर्टंट आसा आनी तें पुस्तकाचें प्रदर्शनूय हांगा दवरलेलें आसा. कॉलेज, कन्याका कॉलेज, युवक युवती हांणी सगळ्यांनी हाजो लाभ घेवचो अशें मना पासून म्हाका दिसता. रॉड्रिगीज टायर अँड कार्स फांच्या आदारान फ्रेंडशिप शील्ड ह्या स्पोर्ट्स क्लबान सीझन बॉल T20 क्रिकेट सर्त आयोजीत केल्या. ही क्रिकेट सर्त 3 फेब्रुवारीक जातली. सगळे मेळून सर्तीत वांटो घेवपी 16 पंगड आसतले. दरेकी 4 पंगडांतले 2 उत्कृश्ट फुडल्या फेरये खातीर पात्र थारतले. हे क्रिकेटीच्यो मॅची कुडचडे आनी मळकणेच्या मैदानार जातल्यो. आमचो फ्रेंडशिप शील्ड 2024 आमी आज ताचे कर्टन रेजराचे प्रोग्राम चालू करता. इट इज फ्रेंडशिप शील्ड 2024 इज पावर्ड बाय RT टायर्स एंड स्पा, दॅट इज रॉड्रिग्स टायर्स एंड स्पा. आमी हो टुर्नामेंट 4 वर्सां पयलीं स्टार्ट केल्लो 2019 आनी तेन्ना आमगेले फक्त 4 टिमी आशिल्ल्यो आमी पार्टिसिपेट करताले. आनी इट वॉज मेड बिकॉज आमचे जे पळय मित्र मंडळी आसा तांकां खेळपा खातीर एक चान्स दिवपाक. पयलीं कितें जातालें खूब टुर्नामेंट जाताले बट दे वर रिलेटेड टू सर्टन दे हॅड सम ऑब्लिगेशन्स. सो आमी ते ऑब्लिगेशन्स काडून इट वॉज मेड ओपन फॉर ऑल. सो सगळ्यांक खेळपाक मेळपा जाय म्हणून आमी एक टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाचें थारायलें. सो तेन्ना आमी 2019 चालू केलें तेन्ना आमच्यो 4च टिमी आशिल्ल्यो आनी इट वॉज नॉट एज बीग टुर्नामेंट एज दीस. बट आमी जशें आमची वर्सां गेली लास्ट 2 years वी हॅव स्टार्टेड विथ 16 टीम फॉर्मेट. सो 16 टिमी असतात आणि आउट ऑफ दॅट वी फाइंड वी हॅव 4 ग्रुप्स आफ्टर ऑफ 16 टीम्स आउट ऑफ विच 2 बेस्ट टीम्स मूव फॉरवर्ड आणि आफ्टर दॅट आमचे 8 जणांचे आमी 4 जण सिलेक्ट करून मागीर ताचे सेमीफायनल फायनल करता. आता आमगेलो टुर्नामेंट आता फेब्रुवारी 3 तारखेक स्टार्ट जातलो अँड इट वील गो अप टू मार्च 3. आता आमचे लायक 16 टिमी आसात. तातूंत आमी आतां अशें डिसायड केलां की टिमी भितर आमी रिस्ट्रिक्शन्स दवरपाचे ना. सो इट इज ओपन फॉर ऑल. प्रायज मनी बी अशें आमचे वी आर नॉट प्लेइंग फॉर एनी मनी. आमी आमचे अशें शिल्ड आसा. सो विच एवर टीम विन्स आमी ताच्या शिल्डाचेर नांव घालतात विथ अ गोल्डन प्लेट ऑन इट. अपार्ट फ्रॉम दॅट आमचे कडेन एक्स्ट्रा प्रायजीस आसात फॉर बॅट्स लायक बेस्ट प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट, बेस्ट बॅट्समॅन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेट किपर, बेस्ट फिल्डर, सगळे प्रायज आमगेले आसा. आनी खंयच्या ग्राउंडार जातली आमची ग्राउंडार कुडचड्यार SSG ग्राउंड आमी बूक केला आनी आमचो SK मळकर्ण्या 2 ग्राउंडाचेर आमचे मॅचीस खेळीत आसा. दिसा आमचे लायक आमचे फक्त शेनवार आयतारच गेमी आसात आनी एका दिसा आमच्यो 4 गेमी जातात. सकाळची 2 एका ग्राउंडाचेर, 2 एका ग्राउंडाचेर, सकाळची एक, सांजची एक. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.